सोमार दिसा आनीक 46 पेशंट सापडले उपरांत कोविड-19च्या पिडेस्तांचो राज्यांतलो आंकडो आता 864 पावला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान माहिती दिली. स्कुलां परत सुरू करपाचो निर्णय 15 जुलयाक घेतले अशें आसले तरी 9वी आनी 11वी यत्तेच्या विद्यार्थ्यांचे प्रमोशन करतले अशेंय मुख्यमंत्र्यान सांगले. सोमार दिसा कोविड-19च्या एक्टिव्ह केसींचो आंकडो 711 पावला जाल्यार 17 जण बरे जावन घरा गेल्यात. स्कुलांच्या विशयाचेर उलयतना मुख्यमंत्र्यान सांगलें, बुधवारच्यान हायस्कुलांनी येवपाची शिक्षकांक सक्ती केल्या. त्या संदर्भात सर्क्युलरे काडटले. ऑनलायन शिक्षण दाना खातीर 11,000 शिक्षकांक प्रशिक्षण दिलां जाल्यार 9वी आनी 11वी यत्तेच्या विद्यार्थ्यांचे प्रमोशन करतले अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें. ऑनलायन क्लासींनी चुकिल्लो सगळो सिलेबस ह्या शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांक शिकोवचो पडटलो. नंबर ऑफ क्युअर केसीस आज ज्यो आसा त्यो 17, एक्टिव्ह केसीस 711. ओके, आमकां सगळ्यांक खबर आसा एक पयली डेथ जी रिपोर्ट जाली कोविड-19 खातीर तो मिस्टर श्री चंद्रकांत सावंत फ्रॉम मोरलेम 85 इयर ओल्ड. ओके, जो 4 वर्सां पयलींच बेड रिडन आशिल्लो, अस्थमॅटीक आशिल्लो, ताका वेगवेगळे बाकीचे सगळे दुयेंतां आशिल्लीं. 100% पेरंट्सां कडेन किंवा भुरग्यां कडेन स्मार्टफोन ना. हाजी आमकां चत्राय आसा. त्या खातीर खंयसरूच डिपार्टमेंटान ऑनलायन किंवा ऑफलायन एड्युकेशन हें कंपल्सरी म्हणूंक ना. बट स्टुडंट्सांक इन कनेक्ट दवरपा खातीर, एंगेज दवरपा खातीर आमी 11,000 टिचरांक ऑनलायन ट्रेनींग जी आसा ही ऑनलायन ट्रेनींग दिल्या. ताजो बऱ्या पद्दतीत कशा पद्दतीत वापर जाता तो करचो हें म्हटलेलें आसा. त्या खातीर खंयसरूच आमचें सर्क्युलर ना किंवा ऑनलायन किंवा ऑफलायन क्लासीस ह्यो कंपल्सरी आसा अशें ना. त्या खातीर खंयच्याच पेरंट्सांनी पॅनीक जावचें न्ही. आपल्या भुरग्या कडेन स्मार्टफोन ना, आपल्या भुरग्याक सिलेबस चुकतलो हें कोणीच पॅनीक जावचो न्ही. कोणीच मुद्दामून म्हणजे रीण काडून स्मार्टफोन घेवचे न्ही. म्हजें सरळ म्हणणें आसा. एड्युकेशन डिपार्टमेंट इतकें एन्श्युअर करता की तांकां सपोज चुकून ऑनलायन ऑफलायन हो सिलेबस तांच्यो क्लासीस सुरू जाल्या उपरांत कंपल्सरी तो सिलेबस जो आसा हो परत तांकां शिकयलो वयतलो त्या इन्स्टिट्युशनांतल्यान. स्कुलां ओपन जावपाच्या बद्दल आजून गव्हर्मेंटान कांयच निर्णय घेवंक ना. आमी स्कुलां ओपन करपाचो निर्णय हो 15 जुलयाच्या उपरांत डिसायड करतले. स्टील नाव नॉट फायनलायज. गोंयांतली कंडिशन्स कशी आसा, केसीस कितें आसा हें पळोवन आमी तेजेर निर्णय घेवपाचो ठरयला.